नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. एक खूप खुशी भोगता की आज आमी एक प्रिंटींग बिझनेसा बद्दल उलोवपाचें आसा. तुमचो प्रिंटींग बिझनेस आसा. हं, जशें की तुमी कॉलर सांगलें की तुमचो 70% 60-70% मार्केट रेट गोंयांतलो आसा. हं, हं. सो ह्या प्रिंटींग बिझनेसांतली सुरवात खंयसून जाली हें सुरवातेकूच म्हाका विचारपाक जाय तुमकां? प्रिंटिंगाची सुरुवात आमची कशी झाली, की आम्ही प्रोडक्शन इंजिनिअरिंग कंप्लीट करून अ, आम्ही प्रिंटिंगान गेले आणि आमची टिचर्स आमकां सदांच म्हणटाली, की तुमी स्वता कितें तरी स्टार्ट करा आणि लोकांक थोडें काम दिया. सो हो एक मेन ऑब्जेक्टीव आसलो. एक 4 मनशांक हं. एम्प्लॉयमेंट दिवपाचो. त्या हितूनच्यान आमी प्रिंटिंगान भितर सरले. पूण एक सुरवातेक अशें एक गोंयकार म्हणटकूच किंवा प्रिंटिंगेन तकलेन येयला प्रिंटींग बिझनेसान वयतलो म्हणून. ही हं, हं. चारूच एक हें आसता सुरवातेक तुमच्या टायमारूच जाल्यार की बाबा कॉमर्स कर किंवा इंजिनिअरिंग कर. तूं हं, ह्या हं. 4 फिल्डानूच चल. हं, पूण हं. एक प्रिंटींग फील्ड तकलेन येवप आनी तितून वचप. म्हणजे कशें आसलें, की म्हजो डॅडी न्ही नवप्रभा म्हणजे नवीन टायम्स पब्लिकेशन्स टॅम्पो ग्रुपा खातीर तो काम करतालो आनी तें आमकां थोडें खंय तरी तकलेन आसलें जावंक शकता. सो त्या खातीर आमी प्रिंटिंगान गेले. फाटलीं ऑलमोस्ट 24 इयर्स आमी प्रिंटिंगान आसा, कळ्ळें न्हू. आनी आमकां हं. खुबशे स्टार्टींग खुबशे चॅलेंजीस येयले कित्याक मशिना खातीर आमकां लोन मेळना जालो. मागीर आमी बँकेक एप्रोच केलो. बँक सेक्युरिटी मागपाक लागली आनी तेन्ना आमी अक्षरशा म्हाजी आई रेडी जायनासली. पण मागीर तिका मामान आमच्या कन्विन्स करून आमचें घर एक्चुअली मॉर्टगेज केलें बँकेक आनी तें मॉर्टगेज करून म्हाका बँकेन लोन दिलो, कळ्ळें न्हू. आनी तशें आमची मशीन्स आयली आनी तशें आमचें प्रिंटिंगान सुरवात जाली. तर फर्स्ट लोन तुमी खंयच्याय म्हणजे रिस्क लागता पळय ती एक घर मोटरेज दवरून ती हय. घेवप ती रिस्क कशी कितें घेतली सुरवातीक? ना रिस्क घेतली म्हणजे आनी ऑप्शन कांय नासलें. कित्याक आमी एक ठरयल्लें की आमी बिझनस स्टार्ट करतले म्हणून, कळ्ळें न्हू. आनी प्रिंटिंगान एक आवड आसलीच, कळ्ळें न्हू. आनी आई तर कशीच रेडी जायनासली. आई आनी म्हजो भाव हं. दे वर अगेन्स्ट दॅट बिझनस आनी म्हाजी भयण आनी बापूय म्हाज्या सायडीन आसलो. सो ही केस आमी जेन्ना मामाक सांगली पळय, मामान तेन्ना मागीर आईक कन्विन्स करपाचें पार्ट ताणें हय. केलो. सो म्हणजे ताणें पळयला ही इज ऑल्सो रिटायर्ड असिस्टंट कमिशनर कस्टम्स आनी एक्सायज. सो ताका एक आयडिया आशिल्ली बिझनसा बाबतींत कशी आसता ती. सो फायनली तेणी तिका कन्विन्स केल्या उपरांत तें जालें. फर्स्ट लोन कितले काडलेले तुमी त्या बिझनेसा खातीर? 5 लॅक्स आसलें. 5 लॅक्साचें लोन. हं. म्हणजे तेन्ना तुमकां दिसता 5 लॅक्साचें लोन काडपाक खातीर घर मोटरेज घेवचें पडलेलें. हय, हय. बिफोर 24 इयर्स. येस, येस. मागीर सुरवातीचे मशिनरीज, कस्टमर्स कनेक्ट तुमी कशे करपाक लागले? नो बँकेन आमकां लोन दिवच्या पयलीं बँकेन कितें सांगलें, की तुमी जे लोक तुमकां काम दितले पळय तांची लेटर सबमीट करा म्हणून. तूं कितलो वॉल्यूम ऑफ काम दितलो. तशें आमी मागीर पणजे, वायट निग्रो, प्रायम सॉर्ट अशे कोणाक आमी कॉन्टॅक्ट केले. तेंची लेटर्स घेतले पण तितूनचे 20% लोकांनी काम दिलें सांगपाचें म्हणल्यार. आनी मागीर कळ्ळें. जाता न्ही, की तेन्ना ऑपरेटर दवरपाकूय म्हाका शक्य नासलें. सो आय लर्न द मशीन. आय मायसेल्फ यूज्ड टू ऑपरेट. सो हांव स्वता ऑपरेट करतालो ऑफसेट मशीन आमचें आनी प्रिंटींग बीन करतालो. मागीर बायंडींग स्टाफ आयले 1-2 अशें करून करून तें जाली सुरवात जाली. आतां सुरवातीक खंयच्या खंयच्या टायपची मशीन्स तुमी घेतलेली? आमी सुरवातीक ऑफसेट प्रिंटिंगान स्टार्ट केलें. गोंयान मोस्टली खंयच्या टायपची मशीन्स चड वयतात? ना आतां गोंयान कशें जालां, आतां डिजिटल सेगमेंट जाला. ऑफसेट मशीन्स आतां खूब कमी जाल्या. कित्याक लेबर टायम सेव्हिंग आतां नवी टॅक्नॉलॉजी येयल्ली आसा. आतां डिजिटल ऑफसेट म्हण येयल्लें आसा. आतां फ्लॅक्स मशीन सुद्दां पयलीं हातीन बॅनर म्हणजे कपड्याचेर पितारप जातालें. आज फ्लॅक्स प्रिंटींग आयिल्ल्या कारणान तुज्यान काही मिनटांनी सुद्दां प्रिंटींग काडूं शकता. कळ्ळें न्हू. सो अशी 140 स्पीड पर अवर अशें पेपर प्रिंटींग येयल्लें आहा. इन्विटेशन कार्ड तूं अर्दवरान इन्विटेशन कार्ड रेडी करूं शकता. आज अशी टॅक्नॉलॉजी पावल्ली आसा. तुमी ते अपडेट कशे जाले टायमा प्रमाणे? कारण हे खूप गरजेचे असता. कारण खुबशे बिझनेस अपडेट जावना म्हणून सुद्दां बंद पडले. हय, व्हडल्या हय, हय. लेवलाचेर सुद्दां आसा. सारकें, सारकें. सो आमी स्टार्ट करून 2013 जें आमचें जनरल इलेक्शन आसलें, तेज्या पयलीं आमी पणजे शिफ्ट केलें आनी पणजे आमी डिजिटल सेटअपान गेले. सो आमी डिजिटल मशीन घेतलें, कळ्ळें न्हू. अरावंड 15 लॅक्साचें. मागीर आमी एक फ्लॅक्स मशीन घेतलें जवळ जवळ 12 लाखाचें. सो हो डिजिटल सेटअपान आमी आझाद मैदाना कडेन एक्सपान्शन केलें. ऑटोमॅटिकली त्या टायमार आमी इलेक्शन्साचें काम आसा पळय तें खूब प्रमाणे केलें. इवन अनिल साळगांवकारान आमकां काम दिलें त्या टायमार. मोठें काम दिलें.
तुमी सांगले पळय की आमकां 20% लोकांनीच काम दिलें म्हणून. तुमी हो रेशो फायंड आवट करतना कसो कितें जालो? कित्याक सुरवातीचो फेज सगळ्यांचो होच आसता. हय, हय. म्हणजे कशें आसलें, आमी त्या फिल्डान नवीन आसले न्हू. भले तेणी आमकां एक रेफरन्साचेर लेटर दिल्लें, पूण तेंच्यांनी तें आमी करूं शकता काय ना तेंकां आमच्या बद्दल डावट आशिल्लो. सो इनिशियल स्टेज तशी आसली. मागीर आमी काही कॅनवासर जे फक्त ऑर्डर बूक करता किंवा कोण डिझायन करता तेंकां अप्रोच करून आमी ते त्या लेव्हलाचेर गेले. पेशन्स लेवल आनी ट्रस्ट बिल्ड करप खूब इम्पोर्टंट आसता. हेच आमकां फाटल्या 3 एपिसोडांनी हेच आमकां फाटल्या गेस्टान सांगलें. हो तुमी कसो मेंटेन केलो? पेशन्स म्हणजे तुका काही वेळा कितें आसतालें, कोणाची ऑर्डर तुका इन्स्टंट येताली. सो त्या टायमार जी दुसऱ्याची ऑर्डर देंवन तेंची पयली घेवप, प्रिफरन्स तेंकां दिवप हो फर्स्ट पॉयंट. सेकंड टू क्वॉलिटी मेंटेन घेवप आनी टायमार डिलिव्हरी करप. हें व्हेरी इम्पोर्टंट. आतां एक फर्स्ट तुमी जेन्ना एम्प्लॉईज हायर केल्ले, सुरवातीचे एम्प्लॉईज, तेन्ना कशें कितें तुमी हांकां ट्रेन केल्लें? कारण आतां तुमकां इझी पडलें आसतलें, पण सुरवातीक आपूण जेन्ना न्यू आसले फिल्डान तेंकां हायर करप, तेंकां हय. शिकोवप हे खूब डिफिकल्ट वयता तो फेज. सो तेंकां आमी कशें आसलें की काही गोश्टी कंपनीचे मनीस ट्रेन करता. काही आमी जे आमच्या गांवांत जे लोक आसा, जेंकां नॉलेज आसा, जे किंवा कोणा कडेन काम करता तेंकां आपोवन आमी पार्ट टायम ते आमकां शिकोवन तसो म्हणल्यार आमचो सुर्या एकलो आसलो, तसो बॉय म्हणून आमचो आसलो. तो तरुण भारतान करतालो काम. तो आनी पणजे कोणा कडेन करतालो. सो ते मागीर तेंच्यांनी आमकां येवन दाखयताले आनी तें कितें आसा बायंडींग, प्रिंटींग प्रोसेस कसो आसता रिपिटेटीव. सेम वर्क इज रिपीटेड. सो एक्चुअली गोंयान तुमी म्हणले 60-70% तुमचो मार्केट रेट आसा, मार्केट तुमचो आसा बिझनसांत. सो एक्चुअली प्रिंटिंगांतून कितले जोडपाक शकता? प्रिंटिंगांसून एक मनीस तुका पयशे जाल्यार जवळ जवळ मोर दॅन 100% मार्जीन आसा. मोर दॅन 100% मार्जीन आसा. इन्वेस्टमेंट कितले आसतली? इन्व्हेस्टमेंट स्टार्टींग मातसो चड आसा, कळ्ळें न्ही. कित्याक मशिनांनी फिक्स्ड इन्व्हेस्टमेंट जाता, फिक्स कॉस्ट इन्व्हेस्टमेंट जाता. मागीर तुका रोटेशना खातीर रॉ मटेरियल जें लागता, पेपर लागता, हें तुका हेज्या खातीर तुका एक वर्किंग कॅपिटल दवरचें पडटा. पण सर तुमी जशें की सांगलें टायमा प्रमाणे मशिनां रोखडी रोखडी चेंज जाता. फॉर एक्झाम्पल हांवेन जर 15 लॅक समज एका मशिनाक घातला, आनी रोखडेच एका वर्सान दुसऱ्या मशीन येयला तेच्या परस चड काम करता जाल्यार म्हाका ते खंय ना, गरज ना. तुका तेन्नाच अपडेट करपाची गरज ना. तुजो व्हॉल्यूम वाडलो जाल्यार 1-2 वर्सां तुका गरज तशी ना. कित्याक टॅक्नॉलॉजी नवी येता. पयलीं कशें आसलें, आतां डिजिटलांसून तूं जर सॉल्वंट फिल्डान गेलो, सॉल्वंटांसून इको येयले, इकोनसान लॅटेक्स येयले, लॅटेक्सान आतां युव्ही येयल्या टॅक्नॉलॉजी. पूण युव्हीचो जो रेट आसा पळय, तो तुका रेट समोरच्या माणसान दिवपाक जाय. तितली रेट मेळटा जाल्यार तूं अपग्रेड करूं शकता तशें. कित्याक तेका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनूय चड आसा, इनकॉस्ट चड आसा. सो त्यो गोश्टी आसा. आतां जर एक यूथ बिझनसान वयतलो प्रिंटींग बिझनसान जाल्यार तेणी खंयचे स्टेप्स दवरुपाक जाय स्पेशली प्रिंटींग बिझनसान? प्रिंटींग बिझनसान वतलो जाल्यार पळय कशें आहा की पयलें तेका डिझायनींग पार्ट व्हेरी इम्पोर्टंट. डिझायनींग जर मनीस शिकून घेत जाल्यार तो खंयच्या वरांचेर तुका रातची 10 सुद्दां ऑर्डर येयली तूं डिझायन करून तेका विदीन अवर्स दिवंक शकता. आनी तुजे कडेन मशीन आसा जाल्यार तूं एक्झिक्यूट करूं शकता. पण डिझायनींग इज व्हेरी इम्पोर्टंट. कसलें एक सादें विजिटींग कार्ड आसूं किंवा इन्विटेशन कार्ड आसूं किंवा बॅनर आसूं, हें डिझायनींग पयलो जाय पडटा. आनी तुजे कडेन इन हाऊस डिझायनर आसप व्हेरी इम्पोर्टंट. किंवा तुमी स्वता आसचें. पण सर पयलीं कशें आसतालें की आमकां प्रत्येक डिझायन एक तयार करची पडटाली. पण आतांचे फॉर एक्झाम्पल कॅनवा ऍप आसतलो किंवा अशे हय. वेगळे वेगळे ऍप आहा ते तुका इझिली थोडे मूव्ह करतकूच रोखडे डिझायन जाता. हय. सो मागीर तेंचेर कशें कितें न्हू, कॅनवाच्यान सुद्दां घेवन तुमी करूं शकता फायल. आतां आमकां कशें आसता रिक्वायरमेंट पीडीएफ फायल जाय आसता किंवा जेपीजी फायल जाय आसता किंवा टीप फायल जाय आसता. ही फायल घेवन आमी प्रोसेस करचें पडटा. आनी तिजो एक मोड आसता, CMYK म्हणून मोड आसता. त्या CMYK मोडान आमची मशीन्स प्रिंट करता. डिजिटल मशीन्सार तुका RGB प्रिंट जावंक शकता, पण फ्लॅक्स मशिना खातीर तुका हेच जाय पडटा, CMYKच जाय पडटा. प्रत्येक जण आपल्या बिझनसाक नांव दितना खूब फावटी चिंतता कारण त्या बिझनसानूच लोक तेका वळखतात तेंच्या नांवा पेक्षा सुद्दां. तुमी कशें कितें बिझनसाक नांव दितना कशें कितें चिंतलेलें किंवा कितें प्रोसेस जालो तुमच्या मायंडान? ना, आमी तेन्ना एक म्हाजेंच नांव म्हूण आमी एक श्री प्रिंटर्स म्हूण घेतलें. म्हाका भयण म्हाजी श्री म्हणटाली. सो ते आमी एक श्री प्रिंटर्सूच शॉर्ट शिर्षाचे श्री प्रिंटर्स म्हणून शॉर्ट फॉर्म केलें. चड कांय चिंतूंक ना, तकली लावंक ना. थोड्यांक तकली खूब लायतात न्हू. हय, हय. तशें कांय करूं ना. कित्याक एक आमकां एक शॉर्ट नांव आनी एस लेटरांसून नांव अशें विचार केल्लो इतलोच. आनी श्री म्हळ्यार गणपतीचें नांव न्ही. बरोबर. पण प्रत्येक नांवा फुडें श्री आसपाकूच जाय. हय, हय. प्रत्येक देवाच्या नांवा फुडें पयलीं श्री येताच. बरोबर.
श्री गणेशा म्हणटा पळय तशें. तर थोडे अशे गजाली जे तुमी केन्ना सांगूंक ना पण बिझनसान खूब प्रॉब्लम फेस जालो सुरवातेच्या दरम्यान अशे थोडे गजाली प्रिंटींग बिझनसान? जालें. इनिशियली आमकां अशें जालें की इन्स्टॉलमेंट भरपाक सुद्दां शक्य जायनासलें. कळ्ळें न्हू. बँकेन सुद्दां आमकां एक 6 मंथ्स पयलीं मोरटोरियम दिल्लो पिरियड. सो त्या फेजीनूय आमकां खूब चॅलेंजीस येयले आनी कितें आसता पावसान ह्या प्रिंटींग बिझनसाक काम आसना. सो पावसान आमी तयारी दवरची पडटा एक आमचे कडेन एक फंड थोडो दवरचो पडटा. सॅलरी दितले किंवा इन्स्टॉलमेंट आसतलो किंवा रेंट आसतलो दुकानाचो. तेज्या बाबतींत तुमी तयारी दवरची पडटा. तर एक सुरवातीक रात दीस एक करचो पडटा अशें आयकलां हांवें सुरवातेच्या फेजान एक कमीत कमी 2 वर्सां. तेन्ना खंय तरी नांव जाता बिझनसाचें. सो तो फेज हय, तुमचो तो कसो कितें आसलो? तो तो हार्डवर्क तुमी करपाकूच जाय. कित्याक काही वेळार तुका ऑर्डर येयली आनी तूं ना म्हटलें जाल्यार ती ऑर्डर गेली न्ही. सो यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड. खंयच्या टायमार काम येयलें जाल्यार ते तयार आसपाक जाय. आयज तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कितलेशेच गोंयचे भायले लोक गोंयान येयल्ले आसा. थोडे लातूरचे लोक आसा हांगा एक्झाम्पल हांव तुमकां नांव सांगिना तेंचें. म्हाजोच ते आमचे कस्टमर आनी फ्रेंडूच. ते आयज येवन तो 24 वरां प्रिंटींग करता. 24 वरां. हय. तेणी भुरग्यांक फ्लॅट दिवन दवरलेले आसा. भायले सगळे भुरगे भायले. तो स्वता भायलो तुमकां सांगलें तशें. सो तेणी कितें करता तो रातची 12ंक सुद्दां ऑर्डर येयली भुरग्यांक आफोवन हाडटा काम स्टार्ट प्रिंटींग जालें सोंपलो विशय. कित्याक आमच्या गोंयान कशें आहा यू नो इव्हेंट्स जाता. खुबशे इव्हेंट्स जाता आनी भायरसून प्रिंटींग येताले. म्हणून हेच्या खातीर आमी विचार केलो आनी 6 वर्सां पयलीं न्हू आमी इशान टॅक्नॉलॉजीज म्हणून आनी एक कंपनी स्टार्ट केली. ताज्या अंडर कितें करता आमी साउथ महाराष्ट्रान गोंयान आमी स्वता मशीन सप्लाय करता. सो आतां आमी प्रिंटिंगाचेर फोकस कमी केला. कित्याक आमी आतां एक कम्युनिटी बिल्ड करता आनी आयज गोंयान एक बॅकबोन कशें आमी रावल्ले आसा. सो आयज आमची सर्वीस टीम आहा, सेल्स आसा, आमी इंक स्टॉक आमचे कडेन परवरी आसता. सो आमी लोकां खातीर कितें केल्लें की आमी इवन लोन्स जो कोण इच्छूक आहा ताका आमी लोन सुद्दां प्रोवायड करता. आमी एडीसी बरोबर टायअप आसा आमचो. आमचो सिडबी बरोबर टायअप आसा. सो वी हेल्प देम इन स्वता उबे रावपा खातीर आमी हेल्प करता. अशें आमी 12-13 आमी एंटरप्रिन्युअर आज उबे केल्या प्रिंटिंगान सांगपाचें म्हणल्यार. म्हणजे तुमी स्वता तांकां तयार करता आनी तुमी हय. केला. हय, हय. कित्याक पयलीं कितें जालें बाबा एक 10,000 स्क्वेअर फिटाचो जॉब येयलो जाल्यार आमच्या एका प्रिंटरा कडेन जायनासलो. सो आज आमी अशी कॅपॅसिटी डेव्हलप केल्ली आसा. एक 10,000 सुद्दां जॉब येयलो मडगांव कोण करूं शकता किंवा फोंड्या कोण करूं शकता अशी आयज कॅपॅसिटी आसा. पयलीं कितें जातालें प्रिंटींग भायरसून जावन येतालें. आमच्या भुरग्यांक कांय एम्प्लॉयमेंट मेळनासलें, आमकां कामूय मेळनासलें आनी गव्हर्मेंटाकूय कितें टॅक्स मेळनासलो. पूण जे आज तें काम गोंयान जाता म्हणून आमकां कितें तरी फायनान्स आमचे कडेन पयशे आयज आमच्या गोंयान उरता अशें जालां. सो तुमचो बिझनस एक्सपांड बी करताले पळय तेन्ना तुमचे कडेन म्हळ्यार कितें प्लॅन घेवन स्ट्रॅटजीस केल्ली की ह्या तुका आपूण हांगा वाडयतलो अशें वाडयतलो. थोड्यांनी सुरवातीक खूब व्हडलें करता मागीर फेल जाता. थोड्यांनी झिरो पासून तुमी सुरवात केल्ली, झिरो पासून जाल्ली सुरवात. हय. सो कशें कितें तुमी बॅलन्स म्हळ्यार केन्ना चिंतलें की आपलें वाडोवपाक जाय किंवा एक्सपांड करपाक जाय बिझनस? न्हू जेन्ना डिजिटल टॅक्नॉलॉजी येयली आनी जशी ती वाडत गेली आनी कस्टमर रिक्वायरमेंट, मार्केट रिक्वायरमेंटा प्रमाणे तुमी अपडेट करचें पडटा. कारण प्रिंटींग फील्ड कशें आहा की इट इज अ डिजिटल फील्ड आनी सगळें सांगपाचें म्हणल्यार कितें आसा की प्रिंटिंगा सारको चिपस्ट मिडियम कांयच ना. कित्याक तुमी बॅनरान पयलीं जाल्यार बॅनरा सारको चिपस्ट तुका एडवर्टायझींग मिडियम कांयच ना. एक लग्न असलें किंवा एक इव्हेंट असलो किंवा आमची आतां तशी वेडिंग्स जाता पळय मोठी वेडिंग 3-3 दीस हॉटेलांनी वेडिंग्स आसता. हेंकां तर खूब प्रकारचो हें लागता. इवन आतां कशें जालां प्रिंटींग मातशें थोड्या प्रमाणान कमी जालां. ते डिजिटल सायनेजीस येयल्या. सो त्या खातीर प्रिंटींग मातशें कमी जालां पूण प्रिंटींग रिक्वायरमेंट आसाच. ना अशें ना. तर कोण आतां एक जेन्ना आतां एक ऑलमोस्ट 2008 to 10-12 पर्यंत डिजिटल मार्केट खूब अचानक येयलें आनी अचानक वाडपाक लागलें तेन्नासून क्रेज. त्या टायमार स्विच कशी जाल्ली म्हटल्यार हांगासर आपूण डिजिटल चेंजीस जावपाचे आसा. कारण तेन्ना सुरवातीक लोक मोबायल एक्सेप्ट करपाक रेडी नासले. हें कितें चल्लां ना आयज सगळें मोबायलाचेरूच आसा. तो फेज कसो कितें आहलो कारण तुमी दोनूय जनरेशन्स पळयला टोटली. सो तो फेज एक टायम आसलो जेन्ना लोक हातीन लेटरां तयार करून प्रिंटींग करताले. तेका खूब दीस लागताले. 1 दीस लागतालो, 2 दीस लागताले तो प्रिंट करपाक आनी मल्टी कलर जायनासलें. आतां कशें जालां टॅक्नॉलॉजी आमकां इन्स्टंट मेळटा आनी तेच तुमकां म्हटलें की मार्केट रिक्वायरमेंट जशी येवपाक लागली तशी आमी एक्सपान्शनाक विचार केलो. कित्याक तुमी मार्केट ग्राउंड लेवल स्टडी करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां तुमचे वेरियस बिझनस आसा जशे की ई बायक्स आसतले किंवा बाकीचे बिझनस तुमचे आसा. पण सुरवातीक एकाच बिझनसान फोकस करून तो बिझनस वाडप आनी मागीर दुसऱ्या बिझनसांनी वचप. थोडे जाण वांगडाच 10 बिझनसांनी पांय दवरता आनी थंयसरूच फेल जाता. सो हे कसो कितें गॅप समजून घेवप? ना कशें आहा
तुम्ही पयलो एक बिझनस सेट करपाक जाय. सगळ्यात इम्पॉर्टंट तो इंडिपेंडंटली रन करपाक जाय. तो तुमच्या प्रेझन्सा शिवाय ऑटो मोडार वचपाक जाय. हें सगळ्यात इम्पॉर्टंट. तो जर ऑटो मोडान वयता जाल्यार देन यू कॅन थिंक ऑफ समथींग एल्स. कित्याक कशें आहा की एक्सपेन्सूसय खूब आसता. आज सॅलरी सुद्दां कमी ना. सॅलरी सुद्दां एक्सपेन्सीव आसा. मटेरियल कॉस्टूय आसा. मार्जिन्सूय कमी मेळटा कित्याक एक एक वेळार तुका कॉम्पिटिशन जाता. सो त्या खातीर तुका एक प्रॉपर मार्जीन दवरून तुमी जर क्वॉलिटी आनी टायम जर डिलिव्हरी मेंटेन करता न्ही तुमकां खंयच्याय बिझनसान म्हाज्या हिशोबान तरी कांय प्रॉब्लेम येवंक शकना. पण एका बिझनेसान एक सेट जावपाक साठी कमीत कमी एक 5-6 वर्सां वयतात. एक हॉनेस्टली किंवा एक जेन्युइन बिझनेस रन करतलो जाल्यार तूं सुरवातीच्या स्टेजार. ना इतलो लागना. 1-2 वर्सान सुद्दां सेट जावंक शकता. कळ्ळें न्ही. ते कशें आहा तुजें मार्केटिंग कशें जाता. तूं क्लायंट बेस कशी तयार करता. तूं तांकां सर्वीस कशी दिता. तूं तांकां जशी सर्वीस दिता त्या प्रमाणेच ते तुजे फुडें वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जाता. आज सगळ्यात बेस्ट म्हणल्यार सोशल मिडिया आसा आमचे कडेन. WhatsApp मार्केटिंग, Instagram आसा किंवा चॅनल्स आसा. हेजेर तुमी मार्केटिंग करूं शकता. कित्याक म्हणजे आज तुमकां चीप एंड बेस्ट आनी हितून आमी कितलेशे लोकां पर्यंत पोवचूंक शकता. आज बल्क SMS आसा. बल्क SMSांच्यान तुमी करूं शकता. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स तशें पळयशी जाल्यार. आनी इंटरनेटार आयज इतलें आसा तुमी पयलीं म्हटलां तशें डिझायन सुद्दां तुका रेडिली अवेलेबल आसता. पयलीं कस्टमर तुजे कडेन येवन बसतालो. आमचो इतलो टायम वतालो की बाबा तेजो डिझायन करून परत चेंज हें कर तशें जातालें. पण आतां एक एक वेळार तुका काही कस्टमर रेडी करून धाडटा. तुमी जशें म्हणलें कॅनवाचे आज खूब लोक वापरता. थोडे फोटोशॉपान सुद्दां करून धाडटा. आमी तशें स्कुलांची खूब कामां केल्या, देवळाची कामां केल्या, भरपूर अशीं कामां केल्या. तुमचे मेजर प्रोजेक्ट खंयच्या कंपनीचे आसा ते नांव घेवन सांगपाक शकता मी ह्या कंपनीचे प्रोजेक्ट्स घेता. ना बेसिकली आमी बँक्सची कामां करता. आतां आमी खूब कमी केला कित्याक आमी त्याच फिल्डान आसा. सो आमी एज अ कॉम्पिटिटर रावूंक शकना. सो कित्याक आमी आयज सर्वीस प्रोवायडर जाल्ले आसा. आनी आमी ह्या एक टायम आसलो की प्रिंटिंगान आमी पणजेन फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबराचेर आशिल्ले. पण सर एक प्रिंटिंग कमी करप आनी सर्विसान वाडप फेस आसलो तो कसो कितें आसलो तुमचो तो फेस. ना तो फेज म्हणजे कितें जालें मदींच कोवीड येयलो आनी आमी प्रिंटिंगानसून टोटली शिफ्ट करपाचो प्लॅन आसलो. आनी कोवीड आयल्या कारणान तो आमकां खूब मार बसलो. आनी ई बायकान सुद्दां वचपाचो कारण तेन्ना तें कितें आमचे 6-7 स्टाफ आसले आनी तांकां काम काय ना म्हणून आमी तेन्ना डिसायड केलें की ई बायक एक फ्युचर कितें तरी येता. सो म्हणून आमी ई बायकान आमी एंट्री केली. कळ्ळें न्हू. आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमच्या फर्स्ट शोरूमाचे तेन्ना पणजे पाट्यार इनॉग्रेशन सुद्दां केल्लें. आतां तुमचे कडेन ई बायकीचे शोरूम्स कितले कडेन आसात. आमचे ई बायक शोरूम सध्या आमचे एक म्हापसा आसा, जे आमचे स्कुटर्स आसा आनी रिक्षा आसा थंय. आनी पर्वरी आमची रिवोल्ट म्हणून इंडियाची नंबर 1 बायक आसा ती आमची पर्वरी शोरूम आसा. आनी बिसायड्स दीस आमी सध्या महाराष्ट्रानूय पांय दवरलेलो आसा. थंय आमची हिरो, स्प्लेंडर, प्लेजर हिजो आमी सब डिलर आसा कणकवली. आनी एक दोडामार्गार एक आमचो ल्हान कावंटर आसा. पण तुमी ल्हान म्हणटा हेच करपाक तुमचें ड्रीम आसतलें एक्चुअली. ना तें सारकें. कित्याक कंपनी बी तुमकां कितें आसा एजन्सी हिरो मोटोकॉर्प इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड. सो ह्या कंपनी कडेन सुद्दां तुमी पावप म्हटल्यार इट्स बीग. कळ्ळें न्हू. कित्याक थंय दुसऱ्या स्टेटीन वचून सुद्दां काम करप इज व्हेरी डिफिकल्ट. आनी कणकवली सारक्या शहरान तुमकां शोरूम म्हणटा तो मेळना. ते सगळीं दुकानां आहा न्हू 150 स्क्वेअर फीट किंवा 15 स्क्वेअर मिटराची दुकानां. सो ते आमकां खूब म्हणजे हें जालें. पण गोंयान काम करप आनी एका महाराष्ट्रान काम करप कितें डिफरन्स आसा बेजीक डिफरन्स म्हणल्यार तुका स्टाफ महाराष्ट्रान तुका इजिली मेळटा. ओके. रेंट लेवल कमी आसा. आमच्या गोंयान रेंट्स खूब हाय आसा. आमचे जे दुकानाचे ओनर आसा न्ही म्हाजें तुमकां एक तुमच्या माध्यमांतून सांगपाचें तिका कितें बाबा एक कोण बिझनस स्टार्ट करता न्हू ताका तुमी सेटअप करपाक एक सपोर्ट करा. स्टार्टींग ताका 1-2 वर्सां रेंट कमी दवरा. मागीर तुमी वाडया जेन्ना तो इस्टाब्लीश जाल्या उपरांत. पण आमचे लोकांचे एक्सपेक्टेशन जे आसा ते हाय आसता पयलींच. कित्याक ते ताका समोर स्टार्ट करून वचपाक आज पणजेन पळय तुमी बिझनस कांय ना व्हडलो. म्हणून आमी सुद्दां शोरूम पणजेच्यान आमी पर्वरी शिफ्ट केलो. कित्याक पणजेन बिझनस आतां कमी जायत चल्लो आसा. कित्याक खुबशे इश्यूज आसा. आज पर्वरी सायडीन मार्केट डेव्हलप जायत चल्ला. पणजेन बिझनस कमी जायत चल्ला. जर पण आतां एक ई बायक म्हटलें पळय ई बायकीचो फ्युचर कसो कितें आसा. कारण आतां खुबशे पळयलां की ई बायकी तूं घेता जाल्यार एक ऑप्शनल बायक म्हणून घे. कारण एक तेजी सर्विसीस किंवा तितली हाय लेवलची वाडलेली ना.
ना हेज्या खातीर कशें आहा ना, एक गव्हर्मेंटान आमचे चार्जिंग पॉयंट्स करपाचो व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. जो पर्यंत गव्हर्मेंट चार्जिंग पॉयंट्स करना तो पर्यंत कस्टमरूय फुडें येवपाना. आमचो पोल्युशन लेवलूय कमी जावपाक जाता, जशें कदंबाचें केल्लें आसा. कदंबा गव्हर्मेंट इतल्यो बसी हाडटा तो लोकांकूय बरें पडटा आनी स्मूथ आमचे रोड्स आतां बरे जाल्ले आहा. आमच्या गव्हर्मेंटान खूब कितें केल्लें आहा तेच्या खातीर. सो गव्हर्मेंटान एक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ईव्ही करपा जाय. कित्याक टू व्हिलर्स प्रत्येक मनीस घरा कडेन चार्ज करूनच भायर सरतलो आनी कितें एमर्जन्सी काम येयलं सो त्या वेळा खातीर तो 2 वेळा चिंतता. इज कीपिंग एज अ सेकंड बायक, कळ्ळें न्हू. शॉर्ट डिस्टन्सा खातीर करता. आतां कशें आहा 150 रेंज 200 रेंजीच्यो सुद्दां गाडयो येयल्ल्यो आसा, पण प्रॅक्टिकल रेंज आसता ती तुका एक 20% कमी जाता. सो ती तुका तितली मेळटाच अशी ना. इट अगेन डिपेंड्स अपॉन रोड कंडिशन्स, ड्रायव्हिंग कंडिशन्स. आनी आमच्या गोंयांत कशें आहा सगळो एक लेवल ना. आमचे वयर सकयल आसा. स्लोप आसा थंयसर मागीर तूं माड्डोळा पावलो की चडटी देंवती येयली. परत फोंड्या गेलो की परत लेवल जालें. परत फुडें गेलो बरी चडटी. सो ह्यो गोश्टी आहा. सो आमकां एक इवननेस तो मेळना. रोड्स इवन मेळना. कारण आमचो गोवा जॉग्राफिकलीच तसो आसा. तर एक मातशें ते कन्फ्युजन कशें जालां की ई बायकीचे आमी पळयता बऱ्या बऱ्या कंपनीचे बायक्स जे आहात पळय ते शोरुमान परत येवपाक लागले आसा, सर्विसींग सारकी मेळना म्हणून. सो खंयच्या कंपनीचे घेवप हितूरूय कन्फ्युजन आसा ई बायकीक म्हटलेले स्पेशली, कारण आतांच मार्केटान न्यू येयल्ले आसा, आतांच मार्केट खंय रेडी आसा. पळय हांव एक डीलर असल्या कारणान 2-3 कंपनीचे आमी डीलर असल्या कारणान हांव कोणा कंपनीचें नांव घेवपाना. पण म्हाजें इतलेंच मत की तुमी गाडी घेतना एक तेजेर सर्वे बरी करा, तेजो रिव्ह्यूज घ्या. आज एक कंपनीचे मोठी कंपनी नांव भरपूर जालें, आज तेंच्यो गाडयो रस्त्यार लोकांनी हाडून शोरुमान उडयल्ल्यो आसा, कळ्ळें न्हू. कित्याक हेंचे कडेन स्पेर्स ना. तुम्ही गाडयो प्रोडक्शन खूब केलं, सेल्स खूब केलं, मार्केटिंग केलें, पण नांव मोठें केलें शेवटी सडनली पडल्यात लोक तुमचे कडेन परत हाडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो आमी काही लोकांक तेन्ना सांगलें बाबा अमकी घेवं नाका, तरी लोकांनी घेतले. पण तेका आमी कांयच करूं शकना. आतां लास्ट ब्लेम करून फायदो ना, कळ्ळें न्हू. कित्याक ईव्ही बायकां कशें आहा रिसेल ना. सो तुमी पयले 1-2 वर्सान ती मॅक्झिमम यूज जावंक जाय. ती यूज जावंक जाय. नो डावट तुका एक ईव्ही न्हू 15 ते 20 पयशां मदीं किलोमिटर पडटा. प्लस आमच्या गव्हर्मेंटान सबसिडी दवरलेली आसा. कोण बायक घेता तांकां गेडांसून आमी सबसिडी क्लेम करूंक मेळटा ऑनलायन. तो गव्हर्मेंटाचो आमचो सपोर्ट दवरलेलो आसा. इवन सेंट्रल गव्हर्मेंटान आतां सबसिडी कमी केली, पयलीं आशिल्ली. सो दॅट इज ऑल्सो देर. सो आमी एक बरोबर स्टडी करून किंवा कोण वापरता तेजो रिव्ह्यू घे आनी मागीर घे, हें म्हाजें मत. कित्याक हांव डायरेक्टली ब्लेम करूं शकना. कित्याक फाल्यां म्हाजेर पॉयंट आउट जावंक शकता. कित्याक हांव कंपनीचें नांव घेवंक शकना. आतां हांव म्हाजे ब्रँड्स आहा ते सांगूंक शकता. आमचे कडेन एक सोकोडो ब्रँड आसा, एक ओकिनावा आसा, रिवोल्ट आसा आनी 3 व्हिलर रिक्षा आमचे कडेन आसा ती ओमेगा सिकी म्हण आसा. इट इज अ कोरियन कोलॅबोरेशन. ती आमी हालींच एक डिस्ट्रिब्युशना खातीर फाटीं आमी रिक्षा दिला. प्लस आमचे कडेन पॅसेंजर रिक्षा आहा. सो पॅसेंजर रिक्षा कितें आहा गव्हर्मेंट नवी परमिट्स दिना कारणान आमकां त्यो सद्या सेल जायना आमच्यो. पॅसेंजर रिक्षा आमची बरी आसा, कम्फर्टेबल. 3 लोक फाटल्यान बरे बसूं शकता. ड्रायव्हराकूय कम्फर्टेबल आसा चलोवपाक करपाक. आनी आमची नॉर्मल रिक्षा तशें ती रिक्षा आमची 80 पयशे किलोमिटर पडटा, कळ्ळें न्हू. आनी अगेन तिका चॅलेंज कितें आसा, रेंज आमची 120-150 रेंज आसा. पण रिक्षावाले कितें म्हणटा, आमी तुमची रिक्षा येतली, आमकां चार्जिंग पॉयंट खंय आसा. सपोज आपूण मडगांव भाडें घेवन मडगांवच्यान चार्ज करून कसो येतलो. सो हो चॅलेंज आमकां सद्या फेस जाता. तो म्हणटा सर्वीस चार्जिंगाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सगळ्यात कडेन चार्जिंगाचो इश्यू आसा हय ई बायकीक. हय. ही बायकीक तुका चार्जिंगाचो आसा. प्लस आमच्यो ज्यो बायक्स आसा पळय तांकां आमी रिमुवेबल बॅटरीज दवरल्या. सो तो हांवें पयलीं स्टडी करून केल्लें की फर्स्ट आमी जी गाडी घेतली ती फिक्स बॅटरी आसली. सो मागीर हांवें गाडी हाडल्या त्यो रिमुवेबल बॅटरीज हाडल्या. सो आमची रिवोल्ट जी बायक आसा ती टँक आसा बायकाची, तातूंत बॅटरी आसा. तुमी बॅटरी काडून चार्ज करूं शकता. सपोज फर्स्ट सेकंड फ्लोरार सुद्दां कोण रावता, ही कॅन कॅरी द बॅटरी. एक 12 किलो सादारण तिजो वेट आसा. ही कॅन टेक द बॅटरी. दुसरी आमची स्कूटर आहा तिजी बॅटरी रिमुवेबल आसा. सो ती काडूनय तो व्हरूंक शकता. सो ताका फुडें स्पेसूय भरपूर आसा. म्हणजे तूं एक कोण बारीक बारीक कितें सप्लाय बी करता तेज्या खातीर सुद्दां ती बरी आसा स्कूटर. आमचे काही प्रिंटर फ्रेंडा कडेन सुद्दां म्हाजी बायक आसा घेतलेली, कळ्ळें न्हू तशें. एक सुरवातीचो फेज आसा तो युथांचो की गोंयांत खुबशे यूथ बिझनेस करपाक सोदतात. म्हणल्यार नॉर्मल एक मनीस जाता मिडल क्लासीचे भुरगे करपाक सोदता. तेंचो बॅकबोनान कोण तरी बिझनेसूच केल्ले ना, खंयच नांव ना, पूण ते करपाक सोदता. पूण बिकॉज ऑफ लोन घेवचें पडटा, लोनाची रिस्क घेवपाक ते मातशें खंय तरी भियाता, ताका लागून बिझनेसान येवंक सोदनात. सो त्या युथा खातीर तुमच्या कडेन कितें सांगपाक सोदता सर? कारण तांकां येवपाकूय जाय, पण खंय तरी ते
स्टक जातात? ना पहिले हांव सजेस्ट करतलो की तेंच्यांनी कितें करपाचें की ज्या फिल्डान ते काम करू शकतात त्या जाग्यार पयलीं वचून एक्सपिरियन्स घेवपाचो. तूं अंडरस्टँड कर सिस्टम कशी चलता, सायकल कशी जाता, काम काम कशें जाता पळय तें. सेकंड थिंग, आमच्या गव्हर्मेंटान 2% एडीसीच्यान आमच्या चीफ मिनिस्टर रोजगार येवजणे अंडर लोन्स मेळटा. सो हे 2% आमच्या युथा आमच्या गोवान युथा खातीर ही स्किम्स आसा. लेडी एंटरप्रिन्युअर आसूं, वुमन एंटरप्रिन्युअर आसूं किंवा एक जेंट आसूं, तेंच्या खातीर त्यांनी दवरलेले आसा. सो इवन आमची बॅकवर्ड एरिया आसा जशे पेडणे आसा, धारबांदोडा आसा, काणकोण आसा, सांगे आसा, यांच्या खातीर त्यो स्पेशल स्किम्स तेंच्यांनी केल्ल्यो आसा. इवन लोकल जनरल युथा खातीर सुद्दां तेंच्यांनी केल्ल्यो आसा की तेंच्यांनी फुडें काम घेवन स्वता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट घेवपाचें. सो तेका इवन रिपेमेंट्स तेंच्यांनी 5 years 7 years असो दवरलेलो आसा. आनी इवन म्हाका ते आमचे जीएम सुद्दां आहा ते म्हाका सदां म्हणटा की इवन एमडी की कोण आसल्यार तूं धाड म्हणटा, आमी तेका करया, फॅसिलिटेट करया. सो थंयसर तुका कॉलेट्रल फ्री अप टू 6 lakhs सुद्दां लोन ते दिता. प्रोफेशनल्सा खातीर सुद्दां लोन्स आसा. सो आमच्या गव्हर्मेंटान तर खूब तयारी दवरल्या, पण आमचे यूथ फुडें येवंक जाय. कित्याक आज गोंयान भायरसून लोक येत आसा आनी ते कितें कितें करीत आसा. पण आमचे जर यूथ जर फुडाकार घेयना जाल्यार आमी फाटीं उरतले. आयज बिझनस जास्त तर बिझनस हॉटेल इंडस्ट्री म्हण भायरसून येवन येवन लोक टेक ओव्हर करीत आसा. सो जर आमचे यूथ फुडें येना जाल्यार इन फ्युचरान आमचे लोक आमकां दिसचे ना आमच्या बिझनसान, किंवा आमच्या गोंयान बिझनस करतानाच दिसचे ना. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेक डिसिजन घेवन त्या हेजेर काम करा, स्टडी करा. एक 2 वर्सां तरी एक्सपिरियन्स घ्या. हें म्हजें मत आसा की तितून तुमकां समजतलें काम कशें करपाचें, तें वर्किंग कशें जाता. कळ्ळें न्हू. कित्याक तितून तुका फ्युचर तुजें डेव्हलप करूं शकता तूं. आनी आमच्या गोंयान खुबश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आहा. आमकां एक्चुअली भायर वचपाची गरज ना. आमच्या गोंयान इतले तरेचे आमी बिझनस करूं शकता. सर पण आता बेसिक तुमच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यून जॉबान आनी बिझनेसान कितें डिफरन्स आसात, स्पेशली यूथ पॉइंट ऑफ व्यू? जॉबान कितें आसता तुका, जॉबान लिमिटेशन्स आसा कशी, यू वील हॅव अ फिक्स सॅलरी फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, तुका टायमिंग्स, त्या टायमिंगाचेर तुका तितलो टायम तूं त्या ऑफिसान बांदून उरता. तूं फ्रीली कांयच करूं शकना. आनी तुका बिझनसान कशें आसता, तुजी क्रिएटीव मायंड आसा जाल्यार तूं कितेंय करूं शकता. तूं एक नवो कॉन्सेप्ट हाडूं शकता, एक नवो टेक्नॉलॉजी सुद्दां तूं इंट्रोड्यूस करूं शकता. आनी यू कॅन यूज जो वर्किंग अवर्स आसता पळय, तो मेन वर्किंग अवर्स तूं तुज्यान तो वापरूं शकता तूं. वेरएज तूं खंय काम केल्या उपरांत तो तुजो मेन जो टायम आसा, मेन टायम म्हणटा जो आमचो 9 ते 6, हो टायम तूं दुसऱ्या खातीर दिता. तूं दुसऱ्या खातीर काम केल्या उपरांत दुसऱ्या खातीर ताजो ग्रोथ जातलो, तुजो ग्रोथ जावचो ना. तर तुजो ग्रोथ जर जातलो जाल्यार ह्या टायमान ह्या जे बिझनस डील्स जे बिझनस जाता, जशे आमी शेअर मार्केट म्हणटात, स्टॉक बीन, ह्या टायमार ते ट्रान्झॅक्शनां जाता न्हू सगळीं मेन. मागीर काय आसना. मागीर तूं कितें करतलो ते पार्ट टायम. कळ्ळें न्हू. पण फॉर एक्झाम्पल म्हणटा पळय, आतां आमी कोणी 6 उपरांत गाडो लायता, तो मनीस सुद्दां 6 ते 5 11 काम करून खूब कितें जोडटा. आनी दे आर टॅक्स फ्री. आमच्या युथान तशें कितें तरी विचार करपा जाय. तर पण आता एक बेसिक पळोवंक गेलें जाल्यार खंय तरी युथांक कितें तरी करपाक जाय, म्हणजे कळना कितें करूं तें. जॉबाक गेले जाल्यार खंय तरी सॅलरी खातीर म्हळ्यार पयशे जाय म्हणून वयतात, किंवा बिझनसान सुरवातीकूच पयशे येवपाक नासता. सो तो फेज जो आहा पळय, म्हळ्यार खंयच्या फेजार भुरग्यांनी रिस्क घेवपाक जाय, खंयच्या एजीचेर, बेसिकली म्हाका हें विचारपाक जाय. भुरग्यांनी रिस्क म्हणटा ती 20 to 30 मदीं रिस्क घेवपाक जाय. म्हाजे मॅक्झिमम 35 सुद्दां वचूंक शकता, डिपेंडींग अपॉन हीज कॉन्फिडन्स लेवल, तुजो पोटेन्शियल, तुजो कम्युनिकेशन स्किल्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दीस मॅटर्स. कळ्ळें न्ही. आनी कशें आहा, टीम वर्क व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपूण स्वता एकटोच करतलो म्हणटा तशें जायना. यू शूड हॅव अ टीम. सो तूं स्वता तयार जावन तूं एक टीम करपाक जाय. तुजो एक मॅनेजर लेवल किंवा तुजो सुपरवायझर किंवा हे लोक आसपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक इन युअर एबसन्स द सिस्टम शूड गो. ती सिस्टम चालू उरपाक जाय. तूं ना जाल्यार खंयच तुजें तें काम बंद जावपाक जायना. पण सर सुरवातीचे टीम मेंबर्स कशे तेंकां हँडल करप, कशें कितें सांबाळप, कित्याक सुरवातीचे मेन आसता न्हू, आनी तेन्ना आमकां कळना कशें कितें करूं तें. ना, पयलीं तूं स्वता एक्सपर्टीज जालो की तुज्यान एक एक्सपर्ट मनीस घेवंक शकता, किंवा यू कॅन ट्रेन हिम. तुम्ही ट्रेन करू शकता. पण आयज कशें आहा, आयज आमकां सीसीटीव्ही कॅमेरा सगळे आसा. तूं खंय जगाच्या खंयच्या कॉर्नराक बसून तूं मॉनिटर करू शकता तुजो बिझनस. दिस इज पॉसिबल टुडे. पयलींच्या काळान आमी जेन्ना स्टार्ट केल्लें तें काय नासलें. बाबा हें काम कित्याक जावना म्हटलें जाल्यार तो कितें सांगता तें रिजन आयकून घेवचें पडटालें.
पण आजच्या कारणान ते ना तू तू करू शकता कित्याक तुका मॉनिटरींग खंयसरल्यानूय करू शकता. आयज कितलीशीच ऑप्शन्स आसा. हेज्या भायर तुमचे कस्टमर्स जे तुमचे कडेन प्रोडक्ट्स घेवन एक व्हडल्या मार्केटान कितें तरी करतात, सुरवाती पासून केल्ले, अशी कोणाची स्टोरीज तुमच्या मुखार आसात, तुमकां सांगूंक कशें दिसता, हे कस्टमर्स अशे आहा जे आमकां फॅमिलियर आसा आनी तेणी कितें तरी व्हडलेंच केलें, तेन्ना एक्सपेक्टेशन नासलेले, स्पेशली फ्रॉम विलेज एरिया किंवा अशे कितें स्टोरीज? कस्टमरांची नांव सांगिना तुमकां हांव, पण एक सांगूंक सोदता की 1-2 वर्सां पयलीं आमच्या गोंयान आल्बम जायनासले. आमी जवळ-जवळ एक आगशी आमचो जाय सोल्युशन झॅबुलॉन म्हूण आसा, ताणें इन्व्हेस्टमेंट केलो अरावंड 70 लॅक्साचो आनी आयज तेणी असो सेटअप केल्लो आसा. तेका सेटअपाक सगळो हेल्प हांवें केलो, की आज आल्बम्स जे आहा पळय ते आमच्या गोंयान स्वता प्रिंटींग जाता. तुमी जे फोटोग्राफर आसताले अल्बम करून ते फोटोग्राफी करून एडिट करून फायली ते बेंगलोर किंवा पुना किंवा मुंबय धाडटाले. आज ते अल्बम काही म्हळ्यार हांव 10%च म्हणटा, आयज 10% अल्बम आमच्या गोंयान जाता. तसोच आमचो कोहिनूर म्हणून एक लॅब आसा मडगांव, तांणी बी आतां रिसंटली स्टार्ट केला. इवन तांकां एडीसीन थोडी चॅलेंज येताली की तांकां विटनस मेळनासलो. म्हाका मागीर आमच्या डेप्युटीचे म्हणपाक लागलो, तूं ताका राव रे विटनस म्हणपाक लागलो. आमी सेक्युरिटी ऑलरेडी तुजो फ्लॅट घेतला, तूं एक ताका सायन मार. सो आय हेल्प वन पर्सन ऑल्सो इन दीस मॅनर, म्हणजे त्या लेवलाचेर वचून. इवन काही आमी एंटरप्रिन्युअर अशें हेल्प केलें, इवन दुकाना खातीर आमी तांकां मातशे फाटीं फुडें त्या ओनरा कडेन उलोवन आमी दुकानां तेंची क्लोज केल्ली आसा. तशें आमचें एक गोवर्धन म्हणून आसा, थंय आपलें फ्लॅट बेड प्रिंटींग मशीन आसा. तो ग्लासाचेर प्रिंटींग करता, टायल्साचेर प्रिंटींग करता, एक्रेलिकाचेर प्रिंटींग करता. सो खुबशे इनोव्हेटीव्ह सायनबोर्ड्स करता. सो हे आमचे जाल्ले ट्रॉफीज करता, मोमेंटोस करता तो. सो तो एक आमचो युनीट आसा जो आमच्या अंडर, म्हणजे इनिशियली ताका, कारण तेणी स्टार्ट केल्या उपरांत न्हू डिसेंबरान स्टार्ट केला आनी मार्चान कोवीड लागलो. सो तो आमकां सामको ताका मार बसलो, खूब त्रास जाले. सो तातूंतच्यान इंक सुद्दां आमची सगळी घट जाली आनी खूब कितें आमच्या कंपनी सुद्दां ताका असो सपोर्ट केलो की 30% की 50%, तांकां आमी स्पेअर्स दिले. इतल्या डिस्काउंटान स्पेअर्स दिवन मशिनां परत स्टार्ट केली. आनी आमची काही मशिनां ऑटो स्टार्ट आसल्या कारणान जो मनीस 17 दीस किंवा 25 दीस सुद्दां शॉपान पावूंक नासलो, त्या मनशाक सुद्दां आमची मशीन थोडी पेड्यार जाली ना, कित्याक आमची रोलँड कंपनीची मशीन्स आसा विच इज जॅपनीज. सो ती मशिनां आमची ऑटो स्टार्ट जाताली आनी बंद जाताली. सो खंय आमचे हेड बी ड्राय जाले ना, इंक ड्राय जाले ना. सो ते आमकां एक प्लस पॉयंट खूब मेजर हेल्प जालो. इवन हांवें सांगपाचें म्हणल्यार स्पेशल कलेक्टरा कडच्यान पास घेवन त्या टायमार आमी फोंड्या बिण्या इंक सप्लाय केले ड्युरींग कोवीड, कित्याक आमकां खूब चॅलेंज आसली. इंक म्हाजे कडेन आसलें, हांव पास घेवन तेन्ना आमचें पणजे आल्फ्रॉन प्लाझान दुकान आसलें, थंयसरलें इंक कलेक्ट करप आनी फोंड्या व्हरून 3-4 प्रिंटरांक बी दिवप. बायोटेक चॅकींग जाताली. सो खूब आसलें आनी मास्क घालून फिरचें पडटालें. सो त्या टायमारूय आमच्या लोकांनी खूब स्टिकर्साची ऑर्डर खूब मेळ्ळी, थोड्यांक खूब काम मेळ्ळें. कोविडानूय थोड्यांक स्टिकर्साचें खूब काम मेळ्ळें, स्टिकर्साचें. पण अशें कितें म्हणटात न्ही की गोंयान गोंयकार बिझनेस करणारे कोण ना, पण दुसऱ्या कडेन पळयलें जाल्यार गोंयान गोंयकार बिझनेस करणारे खूब आसात. हय, गोंयान आमचे बिझनेस करणारे खूब आसात. जशें तुमच्या माध्यमांतसून तुमी न्ही हायलायट करपाक जाय, किंवा काही बिझनेस अशे आहा जे ट्रेडिशनल बिझनेस आसा जे आज तांकां मायनस म्हणजे लुप्त जायत चल्ले आसा, ताका तुमी उजवाड्यान हाडपाक जाय. कित्याक आमच्या युथांकूय कळपाक जाय बाबा असो बिझनेस आसा, तेजेर ते कितें तरी इनोव्हेशन करून ते फुडें डेव्हलप करूंक शकता. कित्याक आयज आमकां टेक्नॉलॉजीचो खूब सपोर्ट आसा आनी टेक्नॉलॉजी आयज ह्या लेवल पावल्ली आसा की एक टायम आसलो की आमकां एक अमेरिकेक कोणाक कनेक्ट करतलो जाल्यार 2-2 म्हयने लेटरां पावनासलीं. आज कितें आसा, इन सेकंड यू आर कनेक्टिंग. सो अशी टेक्नॉलॉजी आयज येयल्ली आसा. सो आमी टेक्नॉलॉजीचो यूज करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी टेक्नॉलॉजी यूज करपाकूच जाय. टेक्नॉलॉजी कडेन कनेक्टेड रावपाकूच जाय. येस, टेक्नॉलॉजी शिवाय आमी आयज जगोंक शकना. सर तुमचे फ्युचर्स प्लॅन किंवा फ्युचर्स गोल्स कितें आसात बिझनेसा रिगार्डींग, खंय पर्यंत व्हरपाची? ताच्या कारण तुमचो एक म्हाका दिसता एक नॅशनल लेवल पर्यंत पावपाकूच येयल्लो आसा बिझनेस. गोंयान 70% म्हणटा ऑलमोस्ट स्टेट ऑलमोस्ट कवर जाल्ली आहा तुमची. हय, आमची फ्लॅक्साची आमची जवळ जवळ 70+ मशीन्स आसा.
डिजिटल आमची कोनिकाची आम्ही डीलर. कोनिकाची आमची अराउंड 40-45 प्रोडक्शन मशीन्स. सो नॅशनल म्हणजे अशें ना, माझ्या पयलीं एक विजन असलें की एक मल्टी स्टेट बिझनस आसचो. सो तो आमी सध्या ऑलमोस्ट जालो न्ही हय महाराष्ट्रात. हय सो महाराष्ट्रान आमी जाला. इवन माझी मशीन्स रत्नागिरी पर्यंत आसा. रत्नागिरी चिपळूण आसा, कणकवली आसा, मालवण आसा, कुडाळ आसा. सो बेळगांव आसा थोडी. सो कितें जाता प्रॉपर मरे मनीस तुका फिल्डाचो मेळना म्हणून चॅलेंज येता. सो आमची काही लिमिटेशन्स आसा. सो वी कॅनॉट रन एवरीवेर. पण आतां कितें आसा सोशल मिडिया तितून आमी एकामेकाक मेसेजीस हे ते पावता. म्हाजो स्वताचो ग्राफीक एंड सायनेजीस म्हणून WhatsApp ग्रुप आसा. जवळ जवळ तेका बी 4-5 वर्सां जालीं. सो आमचें कितें कम्युनिकेशन आसा, कितें इव्हेंट जाता गोंया भायर किंवा इंडिये भायर सुद्दां, तो आमी कम्युनिकेशन करता. आनी तितून तुका कम्युनिकेशन जाता बाबा कितें इव्हेंट जावपाचो आसा, पूर्ण तयारी पयलीं जाता किंवा तितून आमकां नवीन टॅक्नॉलॉजी कितें जाता ती पळोवंक मेळटा. आमचे प्रिंटर्स मुंबय एक्झिबिशनाक वता. चडशे एप्रील मे म्हयन्यान आमचे प्रिंटिंगाचे हांगा एक्झिबिशन आसता. मुंबय एक्झिबिशन आसता, बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरान. मागीर एक आमचें एक्झिबिशन जाता तें 3 वर्सांनी जाता, ऑफसेटाचें एक्झिबिशन. ते मेन एक्झिबिशन नोयडा जाता. काही आमचे प्रिंटर टॉप प्रिंटर्स आसा ते नोयडा वता. ते इवन आमचे खुबशे लोक आसा न्हू, जे इंटरनॅशनल सुद्दां काम करणारे लोक आसा. विमल आर्ट म्हणून आसा आमचो, तो सगळे कार्टून्स करता. अमेरिकन कंपनीचे काम करता. सो तेंचे कडेन तर मशिनरी टॉप लेवल आसा. म्हटल्यार आपल्या बिझनेसान ग्रो जावपाक जाल्यार कोलॅबरेशन्स खूब इम्पॉर्टंट आसा. कोलॅबरेशन्स इम्पॉर्टंट आसा. टीम वर्क इम्पॉर्टंट आसा. तुजी टीम बरी आसपाक जाय. कसलें काम येयलें न्हू, तें तुजें एक्झिक्यूट करपाक तुका टिमीचो सपोर्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हें तुमी पळयतलें की आमच्या हितून आतां चडशे एम्प्लॉयमेंट भायले लोक आसा. गव्हर्नमेंट सांगता ह्या करा, पूण आमचे लोक कितें जाता, स जालें की ते पळोवपाक सोदता. सो हो एटिट्यूड चेंज करपाक जाय तेंच्या मनांनी. तुमी जर कोल्हापूर गेले जाल्यार ओनर तांकां सांगलें 7 जाली तरी वच म्हणटा तेन्ना ते कामाक भायर सरता. परस आमचे लोक तुका पावणे 6 जाले की ते रेडी जावन रावतले. वॉशरुमान वचून तोंड धुवन करून. सो दीस इज रेगुलर एक आमची ती मेंटॅलिटी आसा की आमी ग्रो जावपाक जाय, आमी हार्डवर्क करपाक जाय. आमी बाबा कामा खातीर वता म्हणून चिंतपाचें ना, की आमी बाबा आमी कितें तरी आमी समजून घेवन आमी कितें तरी तेचो फुडें उपयोग आमच्या खातीर स्वता खातीर डेव्हलप करता अशें विचार करपाक जाय. कित्याक आमी कामाक रावन कामूच करीत उरतले. तितून तूं ग्रो जावंक शकना. तूं जर ग्रो जातलो स्वता तुवें तुजी टीम करून तूं एक्सपांड करूंक शकता. कित्याक तूं जर तुज्या पांयार उबो रावलो, फाल्यां तूं तुजे आयडियाज तूं इम्प्लिमेंट करूंक शकता. तूं मार्केटान नवें कितें हाडूंक शकता आनी ते लोकां पर्यंत पावोवंक शकता. एज अ मिडिया थ्रू आतां आमी खुबशे पळयला की खुबशे बिझनेस मुखार येवपाक लागलेले आसात, खुबशे बिझनेसीस. पण थोडे जाण अशे आसात की बिझनेस रोखडेच हायप जाता आनी रोखडेच गायबूय जातात. खुबशे बिझनेसीस. थोडे जाण काय म्हणटात ते ट्रस्ट एक डिजिटल मार्केटाचो एक गैरवापर करून लोकांक अट्रॅक्ट करता, ते कळ्ळा सुद्दां ना. तशे बिझनेसा वांगडा आपण अवेर काय रावप. कित्याक कळना आमकां खंयचो बिझनेस बरो आनी खंयचो वायट तो. एकेदा डिजिटला थ्रू हे मोस्टली खूब जातात. डिजिटल मार्केटिंगा थ्रू एड्स खूब जाता, पूण ताचेर तुमी स्टडी करपाक जाय. सी आज गुगलाचेर वचची न्ही, आतां अमकी कंपनी तेजे तुमी डिटेल्स काडा न्ही. वेन इट इज इस्टाब्लीश, तेजो कितें प्रॉडक्ट आसा, तो मार्केटान तेजो कितें आसा, व्हॅल्यू आसा, किंवा तो लोक कितले वापरता, कितलीं वर्सां तो इंडस्ट्रींत ती आसा इन एक्झिस्टन्स, ताचें तुमी फायंड आवट करपाक जाय. कित्याक पळय जे फ्रॉडूय भरपूर चल्ला. आमकां बी तशें घडलें पयलीं. आमकां एक एजन्सी दिता म्हणून एके कंपनीचे बनावट कंपनीन आमकां फोन केले, आमी पयशे घातले. नॅशनलायज बँकेचे तेंच्यांनी दिल्ल्या अकावंटार पयशे घातले. मागीर नॅशनलायज बँक आमकां हें करना जाली. म्हणजे दे आर नॉट टेकिंग द रिस्क. ते म्हणटा आमी तुमकां दिला तितून पयशे घातले. सो वी लॉस्ट सम मनी. सो त्या खातीर आमकां सुद्दां जर घडटा जाल्यार ते कोणाकूय घडोवंक शकता. कित्याक त्या टायमार ते तुका एटमॉस्फियर तसो क्रिएट करता. सो जेन्ना सोशल मिडिया थ्रू कितें येता न्हू, म्हाज्या हिशोबान तरी इन्स्टंट डिसिजन घेवप ना. तुमी तेचेर टायम घ्या, स्टडी करा आनी नंतर तेजें हें करा. कित्याक तेंचें तें सगळें इन्स्टंट आसता आनी केन्नाच कोणाक ओटीपी म्हणटा ती आमी दिवपा जायना. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओटीपी तर कोणाकूच दिवपा जायना. कित्याक ओटीपी आमकां बँक्स किंवा गव्हर्नमेंटान अशी केल्ली की तो आमचो रायट आसा. ती आमी कोणाक दिले की आमी फसले. आनी कार्ड नंबर बी दिवप व्हेरी रिस्की. ते कोणाक दिवपाकूच जायना.
तर सोशल मिडिया तुम्ही तो गैरवापरूय खूप जाता आणि त्याचो प्लस असा मायनसूय असा. टेक्नॉलॉजी म्हणलं की तुका प्लस आणि मायनस जातात न्ही. तो आमी केअर घेवपाक जाय. आता स्पेशली ते कितें करता टार्गेट, जे 55-60 इयर्स एंड अबाव लोक आहा तेंकां टार्गेट करता. कित्याक तेंकां ते मोबायलाच्या बाबतींत ते मातशे प्लस मायनस आसता. सो आमच्या युथांक आतां खबर आसा. सो तेंनी तेंकां बळी पडपा जायना. सर, तुम्ही तुमचं नेटवर्क सुरवातीक कसो बिल्ड केलो? तो नेटवर्क कसो बिल्ड करपाचो? लोकां वांगडा कनेक्शन्स कशे बिल्ड करप? कारण हे खूप इम्पोर्टंट आसता. एकएकदां आमकां दिसता की आपलो प्रिंटींग बिझनेस जाल्यार आपूण फक्त प्रिंटिंगाच्या लोकांकूच मेळपाक जाय. पण अशें एकएकदां नासता. एकएकदां आमी दुसऱ्या मनशा वांगडा नेटवर्क बिल्ड करून आमकां थंयसून तो सुद्दां बिझनेस मेळपाक शकता. सो सुरवातीन तो नेटवर्क बिल्ड करपाक टायम कसो कितें आसलो फेज? सुरवातीक आमी जेन्ना आमचें प्रिंटींग आमी इनॉग्रेशन केलें तेन्ना आमचे MP खासदार श्रीपाद नाईक भाऊ ते इनॉग्रेशनाक आयले तेन्ना ही वॉज सिव्हील एव्हिएशन मिनिस्टर आनी आमची विक्टोरिया फेर्नांडीस मामी म्हणटा जिका आमी ती आतां ना. सो ती त्या टायमार आमची MLA आसली. सो तेंकां घेवन आमी इनॉग्रेशन केलें आनी इनॉग्रेशनाक आमी शंकर, पार्वती आनी गणेश असो दोळे चारूच पूण आकृती 3 आसल्यो असो पयलो प्रिंट काडलो. तो मार्केटान गेलो. तेजेर एक थोडी पब्लिसिटी जाली. त्या टायमार सोशल मिडिया नासलें पण थ्रू वर्ड ऑफ माउथ ते ग्रो जाले. मागीर आमी काही गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स वचून मेळ्ळे. मागीर तुका जनरल ऑफिसांनी मेळ्ळे आनी प्रिंटरांक कॉन्टॅक्ट केले. बाबा आमी अमके नवीन टॅक्नॉलॉजी मशीन हाडला अशें आसा. सो हितून तुका ग्रो जायत गेलें. आतां कशें आसा की तुम्ही एक सोशल मिडियाचेर एक मेसेज घातली सुद्दां ते प्रिंटरांक ती ऑटोमॅटीक कनेक्ट जाता. सो आज ते प्लस पॉयंट आमचे कडेन आसा. किंवा तुमकां जशें म्हणलें बल्क मेसेजिंगान तुका ते तुका पॅकेज दिता. तितून तुका 10,000 मेसेजी धाडटा तेंचो कितें रेट आसता. सो तितून तुका कनेक्ट जावपाक पॉसिबल आसा. आतां फक्त कितें आहा इवन पळय सोशल मिडिया जशें तूं म्हणटा आतां कोण एक सपोज रेस्टॉरंट चालू केलें त्या रेस्टॉरंटान तेणी डिशीस प्लेट घालून तेणी ते व्हिडिओ घातले की फास्ट पब्लिसिटी जाली. सो तशें बी चल्लें आनी जशें तुमच्या सारकें तशें फूड मार्केटींग करपाचे प्रमोशन्सूय चलता. सो दे आर ऑल्सो मार्केटींग. गोंयान खंय बरें जेवण मेळटा. हांवें थोडे व्हिडिओ पळयल्ले. सो ताजेरूय बरें दिसलें. म्हणजे ते ट्रेडिशनल फूड्स आमची हायलायट करता. बाबा अमकी थाली खंय मेळटा. जशें आमचे एंटीक मार्दोल आसा तो केळीच्या पानाचेर वाडटा. सो तशें. तर एक लास्ट एक तुमच्या कडल्यान मेसेज गोंयच्या युथां खातीर. ती एक लास्ट मेसेज म्हणल्यार की पळय आयज आमच्या गोंयान भायले लोक येवन बिझनस कॅप्चर करीत आसा. आमच्या गोंयकारां कडेन तो पोटेन्शियल आसा. आमी तो हार्डवर्क एक डेडिकेशन दाखोवन आमी एक शिकवण कला करून घेवची की आनी ते इम्प्लिमेंट करची. खुबशे एक्झाम्पल्स आसा जे आमचे भुरगे भायर वचून शिकून येवन सुद्दां हांगा कितें तरी नवें केल्लें आसा. सो सेम वे इंडस्ट्री खूब तरेची आसा. गव्हर्मेंटाचोय सपोर्ट आसा. सो तुमी फुडाकार घेवन फुडें येवपाक जाय. कळ्ळें न्हू. आमच्या सायडीच्यान कितें सपोर्ट आसा जाल्यार आमी करपाक सदांच रेडी आसा. आनी आमचे जशे लोक हेल्पफूल आसा तशे आमी लोकांक यो अतिथी देवो भव जशें आमी म्हणटा पळय तशें एक्झॅक्टली तुमी करूं शकता. डेव्हलप करूं शकता. आमच्या गोंयान आयज टुरिझम म्हणलें, मायनींग म्हणलें किंवा फिशींग सुद्दां खूब तरेचे बिझनस आमी करूं शकता. आतां आमचें कितें आहा कन्स्ट्रक्शन हांगा चड जायत जमिनी कमी जायत चल्ल्यो आसा. पूण डेअरी फार्मिंग खूब कितें आसा रे. करतले तुजे कडेन विजन जाय आनी हार्डवर्क जाय. जाल्यार खंय सुरवात करची मी ऑटोमॅटीक हय. तेच आनी कितें आहा आमी भायर वचून सुद्दां शिकून येता आनी मागीर हांगा इम्प्लिमेंट करूं शकता. आमकां इंडस्ट्री खूब आसा. करतलो जाय. इंडस्ट्री खूब आसा आनी आमच्या गोंयान कितें आसा स्टेट ल्हान आसल्या कारणान तूं फेमसूय फास्ट जावंक शकता. कित्याक तितलो लोकां पर्यंत तुका फास्ट मार्केट पावता. आमचे 15 लाख पॉप्युलेशन आसा. व्हडलें ना. आनी आमचे 11 तालुकास. आनी आमचे लोक हेल्पफूल तुका हेल्प करपाक सदांच तयार आसता. आमचे ओरिजिनल लोक आहा गोंयकार पळय ते तुका केन्ना तुका ना म्हणचे ना कसल्या गोश्टी खातीर. दे आर ऑलवेज रेडी. येस, थँक्यू सो मच सर. तुमच्या एक्सपिरियन्स खूप गजाली शिकपाक गावले. स्पेशली अशें दिसता की एक स्ट्रगल टायमार तुमच्या कडल्यान जे मोटिवेशन घेवन फुडें वचपाचें पेशन्स लेवल हायर दवरपाकूच जाय आनी एक गोल आपली प्युरिफाय करत वचपाक जाय की आपूण ते अचीव करता काय ना, लायन चेंज केली काय ना, मातशी ट्रॅक दवरपाक जाय. सो थँक्यू सो मच. बरें. थँक्यू.